नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुख्यमंत्री पावलो शेळ मेळावले जमावा कडेन उलोवंक शकना कमिटी करून येवन मेळात लोकांक विचारले शिवाय कांयच थारचे ना जमावाक उतर मात IIT नाकाच लोक ठाम। अभिनंदनाक धरलो तेन्ना भारताचे कत्ल की रातीचे धमकी सरशी पाकिस्तानी लष्कर मुखेली घामाघूम इम्रान पुकपुकलो नाका तें संकट अभिनंदनाक सोडलो एक्सपोजे व्हायरल। मायकल जयेशाचे फार मायकलाक जयेश बीजेपींत नाका जयेश म्हणटा गोवा फॉरवर्ड सोडचो ना मात मायकलाचें बीजेपींत धड ना नाजाल्यार मायकलान प्रमाण दिवचें। दोन 2017 मारबडे केशीत बीजेपीचो उपाध्यक्ष आदलो मंत्री तवडकार दोशी 10,000 रकमी दंड काणकोणच्या कोर्टान फरमायली खास्त तवडकार चल्लो अपिला। चली भुरग्यांक लाडली लक्ष्मी स्किमीक बदलली पात्रताय आदी उत्पन्नाची मर्यादा नाशिल्ली आता 3 लाखां सकयल उत्पन्न आशिल्ल्यांकूच 15 वर्सां निवासी दाखलो सक्ती। आणि विजय फटींग किरण मटकेकार घरकान्नीक तिकेट मेळना म्हणून गेलो बीजेपीचो आरोप गोवा फॉरवर्ड म्हणटा प्रमोद सावंत विश्वासघातकी 2017 भीक मागूंक कित्याक आयले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शेळ मेळावले IITचे सुवातेर पळोवणेक पावलो लोकांक विश्वासांत घेतल्या शिवाय कितेंच फायनल जावचें ना म्हूण ताणें लोकांक सांगलां खरें मात मेळावलीकार असलीं उतरां आयकुपाच्या मुडांत नात। गांवांत IIT नाकाच म्हणून दर एकलो ठाम आमदार विश्वजीत राणे पंचायतीचे कोणूच थंय दिसले ना जमावा कडेन उलोवप शक्य ना कमिटी करून येवन मेळात म्हणून मुख्यमंत्री सांगून आयला। लँड पयलीं म्हणजे IIT सोडलेलो तुमी लँड ट्रान्सफर 1 वर्स जालें आनी लँड ट्रान्सफर जेन्ना जाली तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमचो आतां गांव हातींतल्यान गेलो हें जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमचे कडेन पंच नासले MLA नासलो आमचो कोणूच नासले गव्हर्मेंटूय तेन्ना आमचे अगेन्स्ट नासले अशें सारकें धरपाचें एक आमचो अर्जून मेळकर हो फक्त पंच सोडलो जाल्यार आमच्या कडेन कोणूच नासले कितें जावं फुडले निर्णय कितें जातलो पूण आमी हांगा IIT नांव दिवचें ना म्हणून आमी फुडें सरले आनी हे तेका लागून इतले लोक जमलेले आहा। म्हाजे सीएमाक रिक्वेस्ट आसा लोकांनी हांगा देवा खातीर आनी गांवच्या खातीर आतां 3-4 म्हयने एकी दवरलेले आसा सगळे लोक एकी रावल्ले आसा तेंच्यांनी उत्पन्न थंय केल्लें आसा तेचो तुमी विचार करूंक जायो। सामको गरिबांतलो गरीब जरी आसलो आनी तेचे थोडे हांगा 1-2 एकरांत 1 एकरांत ताजी आसलो जाल्यार ताका थोड्यां तरी वर्सांक पेन्शन टायप उत्पन्न मेळटा। ही जर आज IIT जागा गेली आसत आमकां तुमकां जाणटेल्यांक आतां ती कसली नोकरी दितले म्हणजे जे लोक येतले ताका जर शिकोना जाल्यार ताका मोठी नोकरी मेळची ना ल्हान कसली तरी नोकरी मेळटली त्या हेतूर तो आपलें जीवन जगतलो पण फुडल्या भुरग्यांचें कितें हें पळय पूर्वी पासून आमचें देवूळ आसा हें देवूळ सुद्दां आमचे लोक इतकी आमची गरीब परिस्थिती आसा। जो कितें विचार जातलो जो कितें फुडलो विचार जातलो तो तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन जातलो खंयसरूच तुमचो विश्वास जो आसा एका जगो दिलो वयतना आमकां कोणाकूच म्हणजे खंयसरूच तुमचेर अन्याय जाल्लो नाका हांव परत सांगता म्हणजे देवळाची जमीन आमकां इंच भर सुद्दां नाका हांव परत सांगता तुमचे प्रॉब्लेम सगळे म्हणजे जाका आमी समस्या म्हणटा की आयजूय म्हाका संडास बांदपाक मेळना आयजूय म्हाका घर वाडोवपाक मेळना आयजूय म्हजें घर कायद्यान जावना आयजूय म्हाका फक्त पंचायतीचो नंबर आसा आयजूय म्हाका लायट मेळोंना आयजूय म्हाका उदक मेळोंना हे पुराय प्रश्न हांव हे सरकाराच्या वतीन सांगता फाल्यां सकाळी जे IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार तितूंतल्यान आमकां कितें फायदो जातलो तेजेर हांव उलोवंकूच ना त्या खातीर तो प्रकल्प आयल्या उपरांत गांवांतल्या 400-500 लोकांक नोकरी मेळूंक शकता
आमच्या गावातल्यो काही भयणी काही महिला हांगातल्यान दुसरे कडेन केन्नाच नोकरी वचूंकूय शकना. जेन्ना एखादा आपल्या गांवांत प्रकल्प येता तेन्नाच खंय तरी आपल्याक एक 10, 15, 20 हजाराचो इन्कम हांगातले हांगा मेळूंक शकता. तुमचे सहकार्य मुळात आमकां फुडें वचपाक साळगांवचो आमदार आत्तां बीजेपीत येवंक तयार. ते विशीं मिटिंगोय घेता, मात सादीं कामां करपाक ताका वेळ ना म्हूण मंत्री आमदार मायकलान जयेशाचेर बाण मारिल्लो. मायकलाक खंय तो बीजेपीत नाका. जयेश चाळवलो. साळगांवां मायकल घरकान्नीक बसोवंक सोदता. जयेश पार्टी सोडचो ना, मायकलूय सोडचो ना म्हूण मायकलान खंय प्रमाण दिवचें. जयेश आनी रोहन वांगडा मंत्री आसतना ते करपाक आसलो तो डबल कोट हॉट मिक्स करूंक ना. रायट फ्रॉम हो कुकेरो सर्कल टील सालिगांव हो जावपाक जाय आसलो, पूण तो आमी ह्या फावटी हांव करून घेता. तो सालिगांवचो लोक आनी कलंगूटचो लोक जेन्ना पणजे येता पर्वरी येता ते व्हडले व्हडले होण्यांनी पडटा. सो ते रोड रिपेर करचे जाणून हे भितर प्रवेश जावपाक बीजेपी तेजी मिटींग लायताय, पूण ती रोड सारके जावचे म्हणून मिटींग लायना. हे म्हाका दुख्ख लागता. हांव डायरेक्ट जयेशाक पिन पॉयंट केला. जयेश मिटींग घेवपाक येता की आपल्याक अजूनही येता तो, म्हणजे मन हितून घे म्हणून बीजेपीन घे म्हणून. दॅट इज रॉंग. ना तो कितलोय ना म्हणून, पूण ह्या गजाली घेव म्हणटा हांव. आमी ताका भितर घेवपाक अगेन्स्ट. वी आर नॉट फॉर टेकिंग जयेश सालगांवकर इन द पार्टी, बिकॉज आमचे आनी कितकेच आहा थिंगा. सालिगांव बीजेपीचे लिडर कितलेच आहा थिंगा. केदार आहा आनी कोण आहा, अवी आहा, सालिगांव आदलो आमदार दिलीप आहा आनी कोण कोण आहा. ते दिलीप तरी आतां मातसो सीक जाला. आनी कितलेच जाण यंग यूथ आहा. तांकां चान्स दिवचो. म्हणजे त्यांनी 40 बेश्टेच वाडून सांगलेली माझी कामां. 54 वर्क्स मायकल लोगून स्ट्रेट अवे कॅन्सल केलेली माझी. हे म्हाका परत जयेश बीजेपीन वयता, जयेश बीजेपीन वयता हें सांगपाक, म्हणजे ही इज ट्रायंग टू मेक इन रोड्स फॉर वन ऑफ हीज फॅमिली मेंबर टू कंटेस्ट फ्रॉम सालिगांव. तर जेन्ना मायकल लोबोचे प्लॅन्स काँग्रेसीन वचपाचे आसा पळय, तेन्ना मायकल लोबो म्हाका बीजेपीन कित्याक धाडूंक सोदता. जेन्ना खूद मायकल लोबो बीजेपी बरोबर रावचो ना, नाल्यार सांगचें तेणी स्टेटमेंट करचो आपूण पार्टी सोडचो ना केन्नाच म्हणून. आमी 10 फावटी स्टेटमेंट केलो. मायकल लोबो एकदांय म्हणिना आपूण बीजेपी बरोबर रावतलो म्हणून. हे सगळें जर तूं जातलो जाल्यार बीजेपी बरोबर केन्नाच जावचो ना. मायकल लोबोन आमकां सपोर्ट केला लास्ट इलेक्शनाक, म्हाका आनी विनोद बाबा. लास्ट इलेक्शन जेन्ना सपोर्ट करता पळय, आतांय आमकां तेजो सपोर्ट जाय. मायकल लोबो समज काँग्रेसीन सरलो, आमी बीजेपीन सरले, मायकल लोबो आमकां सपोर्ट करतलो मागीर. हांव म्हणटा तूं यो गोवा फॉरवर्डान यो. तूं म्हाका जरी बीजेपीन वेलकम करना पळय मायकल बाब, हांव तुका गोवा फॉरवर्डान वेलकम तुका दारार रावतलो, फुडल्यान रावतलो हांव. हे ते आमचे हें घालता पळय पट्टेवाले म्हणटा पळय थोडे, ते पट्टे घेवन हांव फुड्यान रावतलो. मायकल लोबो पयलीं पट्टो घालता मायकल लोबो गांव आनी वेलकम करतलो गोवा फॉरवर्डान. वर्स 2017तले मारबडे केशींत बीजेपीचो उपाध्यक्ष आदलो मंत्री रमेश तवडकाराक रकमी दंड. काणकोणचे JMFC कोर्टान ख्यास्त फरमायली. तवडकारान मंत्री आसतना काणकोणाचो आवडीर आडावन आपल्याचेर हात घालो, मारबडे केली, जितो मारपाची धमकी दिली म्हूण पुनो वेळपान पुलीस कंप्लेन केल्ली. तवडकारान ताका 10,000 रुपया लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण कोर्टाची ऑर्द. तवडकार खंय अपिलाक चल्लो. बीजेपीचो उपाध्यक्ष आदलो मंत्री रमेश तवडकार वर्स 2017तल्या मारबडे केशीत दोशी. काणकोणच्या JMFC कोर्टान ख्यास्त राखून दवरिल्ली. बुधवारान निकाल दिलो. आपल्याचेर हात घालो, मारबडे केली आणि जितो मारपाची धमकी दिली म्हण पुनो वेळीपान ताच्या आड पुलीस कागाळ केल्ली. हांवें त्या मनशाक म्हणजे जो कंप्लेंट आशिल्लो ताका बोट सुद्दां लावूंक ना. अशें आसतना म्हजेर जी केस रजिस्टर जाली, ज्या केसीक म्हाका दोशी ठरयलें गेलें, हांवें तात्काळ मान्य करून घेवंक ना. स्टे मागली, म्हाका ह्या वर्साक ती स्टे मेळ्ळी
आणि 1 महिन्याच्या कालावधीक हांव स्वताक ती केस हायर कोर्टांत अपील करतलो. प्रत्यक्षांत कशें दिसतालें की पुनो हो जो मनीस आसा तो केस म्हणजे लडयता त्या अशे तरेचे एक बाहू करपाचो प्रयत्न केलो. पूण तो खऱ्या अर्थान ती केस स्टेटीन लडयली. पुनो गांवकार हे म्हज्याच एसटी कम्युनिटीचो बांदव आसून ताका ह्या षडयंत्रांत ताका एक प्रकारचो बळीचो बकरो केल्लो आसा. हो एक सामान्य मनीस. हांव एक त्या राजकीय लिडर, हांव एक मिनिस्टर, म्हजे झगडे कोणा कडेन आसूंक शकता, म्हजे झगडे म्हाज्याच लेवलाचे एक मनशा कडेन आसूंक शकता. की ह्या सामान्य मनशाक धरून जो आसा म्हाका दिसता पयशे बाकी सगळे लावन सुद्दां केले आसूं येता की म्हाका बदनाम करपाक षडयंत्र रचलेलें आसा. म्हाका पुराय खात्री आसा फुडल्या कोर्टाक म्हाका ह्या विशयाचो निर्णय म्हज्या फावोर येतलो. अडेशवाचे ताजे उपरांत जे लोक म्हजी अब्रू नुकसानी म्हजी नुकसानी करपाक ज्या लोकांनी प्रयत्न केलो म्हणजे ताका विटनेस आशिल्ले जो कंप्लेनंट आसा हांव जरूर तांकां अब्रू नुकसानीचो खटलो ह्या फुडल्या हांव घालतलो निश्चित. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. बालाकोट हवाई हल्ल्या उपरांत फायटर पायलट अभिनंदनाक धरलो तेन्ना भारतान दिल्ले कत्ल की रातीचे धमकेसरची पाकिस्तानी लश्कर मुखेली बाजवा बसकेक घामाघूम, हातपाय थरथरताले. बसकेक इम्रानान कूस मारली. विदेश मंत्री कुरेशी पुकपुकलो. मोदी ताचे फोन सुद्दां घेना जालो. नाका हें संकट म्हूण खंय अभिनंदनाक सोडपाचें थारलें. पाकिस्तानाच्या संसदेंतलो एक्सपोजे व्हायरल. इजाजत दें, मैं कहना चाहूंगा मुराद सईद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की. कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा. कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी. और अभिनंदन की क्या बात करते हैं. मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए. पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है. वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया. तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को. इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सकें. गोवा फॉरवर्डांत वतना किरणान सदानंद शेट ताणावडेची पक्षनिश्ठा वयर काडिल्ली. बीजेपीन ताचो मोटको उस्तिलो. घरकान्नी खंय तो तिकेट सोदतालो. विजय खंय सामको फटींग. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तशें जाल्यार 2017 सत्ते खातीर भीक मागूंक कित्याक आयिल्ले. प्रमोद सावंता सारको विस्वासघातकी कोण ना. काँग्रेस म्हणटा किरण आनी दीपक काँग्रेसीची तिकेट मेळना जाल्ल्यान फॉरवर्डांत गेल्यात. विजय सरदेसाय हो कितलो फटींग हे सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा. ज्या वेळार तो विरोधात आसलो तेन्ना मनोहर भाई वायट आसलो, मागीर सरकारान येयलो आनी मनोहर भाई बरो जालो. आतां परत मनोहर भाईचेर तो गेल्या उपरांत कितें कितें सांगता, मनोहर भाई असो आसलो तसो आसलो. पूण जेन्ना मनोहर भाई जितो आसलो जे विरोधकान आसलो आमचो विजय सरदेसाय, तेन्ना मनोहर भाई कसो वायट आसलो तो सदांच सांगतालो. आनी म्हाका दिसता फातोर्डाची जनता ताका रावल्या. गोंयानूय लोकांक खबर आसा तेणी जर कितली बंडारा मारली म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक खबर आसा. आनी जेन्ना येणाऱ्या इलेक्शनान तांकां कळटलें की किरण कांदोळकरान असो एक हें वाक्य म्हटलें की गोंया राज्याचो जो अध्यक्ष जाला पूण तेज्या मतदारसंघात टिमूच ना, म्हणजे मंडळूच ना. हांव ताका सांगूंक सोदतां तुका जाय जाल्यार आमी लिस्ट आमचे कडेन आसा, तुका जाय तेन्ना वर. 93 he was arrested. Panjana police plus 2 natal security amartyank bhar kadpi. 2012 बीजेपी ताका तिकेट दिली. See, एकदा असं चूक जालें मुसलमान कन्सिडर करता, दॅट टायम इज गॉन. पण तू कंटिन्यू दवरीत गेला जाल्यार ताका तूं कोण करूं शकना. चान्स पूण हॅबिच्युअली तूं ते करीत रावतलो. आतां कशें आहा, तिकीट दिवंक ना म्हणून तो भायर सरला. पण तिकीट दिवंक ना तो टायम गेलो, आतां इलेक्शन येता.
इलेक्शन येना म्हणून तर भायर एकीकडे आपण एकीकडे सो तिकीट दिवना म्हणून पार्टीक बरो पडला आनी पार्टीक बिट्रे करतलो जाल्यार असेंब्ली इलेक्शनाक भायर तिकीट दिना आपण तुमकां दाखय. बीजेपीत आसतना किरण बरो आशिल्लो, आता अकस्मात वायट जालो काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न. ते काल जे बसयल्यात थंय हे सगळे गणसाचे बैल, पण ज्या पर्यंत किरण तुमच्या बरोबर आशिल्लो आमचो कार्याध्यक्ष त्या पर्यंत तो सारको नितळ निवळ आनी आतां तो करप हाजेर आत्मचिंतन करपाची गरज आहा बीजेपीन की लोक कित्याक सोडपाक लागले. अरे विजय सरदेसाय फुटींग आशिल्लो जाल्यार 17 कित्याक रे भीक मागपाक आयिल्ले सांगचे आसले मरे तुमी तुमच्या लिडरशिपीक 13 आयले सरकार नाका आमकां ओपोजिशन बसा म्हणून आशिल्ले कापासतात सांगपाक ना तेन्ना चोरपाक जाय आशिल्लें आमकां सरकार करून. आमची चूक खंय जाल्या ती अध्यक्षानूय सांगिल्ली आसा की बाब मनोहर पर्रीकाराच्या मरणा नंतर आमी भायर सरूंक जाय आशिल्ले, कारण आमकां खबर आशिल्लें की हो प्रमोद सावंत जो आहा हो विश्वासघातकी म्हणून फुटींग म्हणून आसता. इलेक्शन लागीं येता तशी पक्षांतल्यान यो वच चालू. किरण कांदोळकार आणि दीपक कळंगूटकार खंय आदी काँग्रेसी कडेन सोयरीक करताले. तिकेट कन्फर्म ना म्हूण गोवा फॉरवर्डात गेले. तिकेट आमकां दिवपाची म्हणून काम करपाक लागून येना ते तिकेट मागपाक लागून येता आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन सद्या कॅन्डिडेट ना जालेले आसा. सो तांकां सेकंड ऑप्शन उरला ते गोवा फॉरवर्ड उरलेले आसा. सो तेच्या लागून तांकां गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमी तुमकां तिकेट दिता. सो तुवें तिकेट मेळटा म्हणून ते गोवा फॉरवर्ड जॉयन जालेले आसा. तुमी अशें दाखया की बाबा मांद्र्या जो जॉयन जालो आसा थंयसर आमचो कॅन्डिडेट एकदम स्ट्रॉंग आसा. आतां सद्या आमचे थिवीचो जो किरण जॉयन जालो आसा गोवा फॉरवर्डाक थंयसर आमचे कडेन कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा. सो आमकां तेंची गरज ना. चली भुरग्यांक लाडली लक्ष्मी स्किमीक सरकाराची उत्पन्न मर्यादेची कातर. आदीं उत्पन्न मर्यादा नाशिल्ली, उपरांत 8 लाखांची मर्यादा घाली. आतां 3 लाखां मेरेन उत्पन्न आशिल्ल्यांकच स्कीम. 2012 मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्कीम केल्ली. 18 ते 40 वर्सां मेरेनचे बायल मनशेक 1 लाखाची स्कीम मेळटाली. स्किमीचे सुरवातीक वर्साक 60 ते 70 कोटीचें वजें पडटालें. हो भार सरकाराक उपरांत पेलवना जालो. बेनिफिशरी जेका कशें आसा सांगता तुका गरजवंताक स्किमी मेळच्यो ह्या धर्तीचेर सरकार आसा. आतां जमनीच्या वेव्हारांत खंय कोणूच कोणाक फटोवंक शकचो ना. खंयच्याय रजिस्टर्ड जमनीचो स्टेटस एक कोड घाल्यार कळटलो म्हूण कायदो मंत्री निलेश काब्राल सांगता. सब रजिस्टराक म्युटेशनाचो अधिकार मेळटलो. गोंयच्या कायदो खात्यान आनी रेव्हेन्यू खात्यान मेळून देशांतलो पयलो प्रॉपर्टी रजिस्टर हाडला. हेल्प ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जे लॉन्च करता आतां एक्सेस टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गोवा इलेक्ट्रिसिटी PWD ऑल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक 149 एक्सेस आसतलो. तांकां सेपरेट कोड आसतलो. सो सपोज जर सेल्यूट जालो त्या प्रॉपर्टीच्या अंडर तो टायप करून ते रिमार्क घालतलो प्रॉपर्टी सोल्ड टू सो एंड सो. दुसरी गोष्ट जी आसा की हे हितू इलेक्ट्रिसिटी ड्यू आसा जाल्यार हे प्रॉपर्टी अंडर हे नांवाचे अंडर इतले ड्यू आसा. म्हणजे हे विज्युअली टायप केले हे सर्वे नंबराचे प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर दिसतले की हिंगा इलेक्ट्रिकल ड्यू आहा, कितें ड्यू आसा, कितें आसा, बँकान मॉर्गेज केल्ली आसा, कितें आसा, हे सगळी गोष्टी ते दिसपाक लागतल्यो. म्हणजे जेनिफर मॅडम आनी आमी बसून केल्ले आसा विथ ऑनरेबल सीएम गायडन्स की खंय तरी लोकांक त्रास जावपा जायना की आतां म्युटेशन रोखडें जायना. सो पावर जेनिफर मॅडमांनी सांगला की पावर विल बी नाव गिवन टू द सब रजिस्टर टू टेक द एफिडेविट फॉर म्युटेशन आनी म्युटेशन जातलें. ते सगळे विथ सिम्प्लिफायींग ओवर द नेक्स्ट 1 year खंय तरी सेल्यूट करता तेन्ना ताका जर खंय तरी पयशे सारके भरना म्हूण मागीर कलेक्टरा फुडें पावटी पडटाल्यो. ताका आतां जेनिफर मॅडमानूय सांगलां की वी विल गिव द पावर्स टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. प्रॉपर्टी रजिस्टर म्हाका दिसता देशा भितर जावंक ना. कितलीशींच वर्सां हुमकळिल्लो हवामान बदलाचो नवो स्टेट एक्शन प्लान तयार केला. प्लान खंय लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यांक उक्तो दवरतले. दुसरी म्हणटा ते स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज गोंयान केन्ना करूंक नाशिल्लो. आज तेजे आमी प्रेजेंटेशन केल्लें आसा. विथ द हेल्प ऑफ क्लायमेट चेंज मेकॅनिझम वी वील नाव कितें जाता गोवा स्टेट इज डुईंग लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट इन क्लायमेट चेंज करता. आतां हे रिफ्लेक्ट जायना. सो क्लायमेट चेंज विल बी डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गेट ऑल दीस थिंग्स टुगेदर आनी खंय कितें करपाक जाय एज पर द प्लॅन तुमकां दिसतलो. यू विल बी एबल टू आयडेंटिफाय वॉट इज देयर इन स्टेज की आमी वी वील फुडल्या विकाक पब्लीक डोमेनाक घालतले फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन सजेशन तांकां दिसता घालपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.
दसरे उपरांत पालया पेडणे भुमिका देवीच्या भक्तांक पावणेर वाटपाची शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा अंदू सादेपणान आनी मोठो गाजो वाजो नासतना जाली. दर वर्सा सुमार 3,000 लोकांक पावणेर म्हणल्यार देवाचें जेवण दितात. कोविडाक लागून अंदू मात फक्त गांवच्या थळाव्या मानकरी वांगडी फामिली पुरती मर्यादीत दवरली. तरंगा आनी हेर धर्मीक विधी मर्यादीत. त्याच्यासाठी सगळे लोक गावातले हजर राहतात महाप्रसाद म्हणून. त्याच्यानंतर संध्याकाळी मग ते झाल्यानंतर आमचे हे अवसारी वगैरे प्रसादी गाराणी वगैरे होतात, कौल वगैरे दिलो जातात आणि त्याप्रमाणे तो महानैवेद्य जो गांव भोजन आसा तो स्टॉप दवरला. त्या लागून गांवातले लोक जमतात, एकत्र नातेवाईक जमतात आणि सगळे एकत्र येण्या कारणान आता जो कोविड प्रॉब्लेम सुरू जाल्लो आहा ताका लागून आमी तो फक्त दुपारचं भोजन आहा तेच आमी हे करता. ते कशें कोविडचो नियम पाळून कोरोनाचो जो सध्या प्रॉब्लेम आहा ह्या विषयी तुम्ही लोकांक सुद्धा कळयल्ले दिसता. हय कळयले आमच्या कमिटी मार्फत कळयले. तसेच आम्ही सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या आम्ही सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की महानैवेद्य आणि पावणेर दुपारचो एकाच वेळार होतलो. तुम्ही सगळ्यांनी त्या पावणेराक हजर रावचे. नागरीक म्हणून कितें तरी खंय तरी अंदूचो वर्स खंड पडटा अशें. हय अशें एक आमकां दिसता, दुख्खय दिसता आणि म्हाका वायटय वाटता कित्याक लोक त्या भाशेन हय येताले. बरोबर. पण आता यंदा काय आमी नियम केल्यामुळे लोक मातशे येवपाकय हें जाता न्हू. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.